सायन ज्यांनी मारून ना ते मात कोण होतो ना 5 मिनटांना सगळ्यांची सायनी घेता म्हणजे तेंच्यांनी कोणी मारल्या पळय तेंच्यांनी केला पण मुद्दम करून तुमकां एक गजाल सांगता जर कोणाक फॉर्म मेळोंक ना फॉर्म कोणाक मेळोंक ना उमेदीर ते आजवेल करत मातशें खंयचेय असो हयराणे मतदारसंघ कोणाक कशें काय मेळोंक ना इतलेच जाणां फॉर्मां ह्या विकान वांटपाचें आसा अशें काल म्हाका इन्फॉर्मेशन आसा ही फॉर्मां तुमकां मेळटली कांय टेन्शन घेवना दुसरी गजाल रेजिडंट फॉर्म हे रेजिडंट फॉर्म आहा पळय न्हू हे रेजिडंट तुमकां सांगलां हांवें कशें फॉर्म आसता पळय ते वेगळे फॉर्म ते रेजिडंट न्हू ती रेजिडंट सर्टिफिकेट अशी काडटात ते फॉर्म जर कोणाक मेळोना जाल्यार ते पंचायतीची तरणाटेपणी आतां ऑलरेडी अवेलेबल आसा मामलेदारांनी अवेलेबल आसा हे फॉर्म भरल्या उपरांत एका आधार कार्ड रेशन कार्ड इलेक्शन कार्ड आनी 2 फोटो आनी जर तुजो जर इलेक्टोरल रोलाचेर नांव आसा नाजाल्यार तुमी पयलींची रेजिडंट सर्टिफिकेट नाजाल्यार लिव्हिंग सर्टिफिकेट बर्थ सर्टिफिकेट ही खंयचोय डॉक्युमेंट ना ती तुमी एप्लाय करा रेजिडंट सर्टिफिकेट मेळ्ळ्या शिवाय तुका हे मेन फॉर्म भरूंक मेळना आनी ताका अर्थ ना रेजिडंट मेळना जाल्यार मागीर ताका टीसीपीचो झोनिंग सर्टिफिकेट लागता ती एक काडूंक जाय मागीर सायट प्लॅन काडूंक जाय सायट प्लॅन हो मेन तुका दिसतो प्लॅन न्हू सायट प्लॅन म्हणून तो कुंडीचा कडेन आसता नाजाल्यार खंय तरी तुजो ऑलरेडी एक डायग्राम काडून जर तो आर्किटेक्टान दिला जाल्यार तो सायट प्लॅन लागता आनी तिसरी गजाल तुका एक एफिडेविट मारूंक जाय 100 रुपयाची ती एफिडेविटीचे फॉर्म आसा त्या फॉर्मेटान मात वचून आदवोगादाणें मारूंक जाय ह्यो 4-5 गोश्टी जेन्ना लागल्यो न्हू तेन्ना तुजी आख्खी फायल जाता आनी मागीर तुवें तुज्या आमदाराची नाजाल्यार खंयच्या मंत्र्याची नाजाल्यार खंयच्या आमदाराची सायन घेवन असो फोटवाचेर व्हरून ती कलेक्टराक दिवंक जाय जी बार्देशाक पयली फायल हांवें रेडी केला अजून काय कोणी फायल दिवंक ना जी फाल्यां परवा हांव इनवॉल्व करपाचो आसा कोणाकूय जर डॉक्युमेंट जर कितें करपाक त्रास जाता तो कळना तो कितें ना आनी तुमकां जर दिसता जाल्यार म्हाका फोन मारा म्हाजो फोन सगळ्यां कडेन आसतलो आनी दुसरी गजाल आमी आतां ही संघटना तयार केल्ली आसा रेशन कार्डान तो मोबायल नंबर घेता जाल्यार आमी ग्रूप करतले कितेंय जर हे फॉर्म भरता आसतना ही स्किमींग कितें जर तुमकां प्रॉब्लम जाता जाल्यार तुमी आमकां ग्रुपार बसून मॅसेज धाडला जास्त माहिती आहा त्या खातीर आमी सतीशाक कन्व्हेनर म्हणून आमी अपॉइंट केला सगळ्याक कित्याक फाल्यां सकाळी केन्ना आमी आतां प्रोसिजर केला आनी कितल्यो तरी आमी फायली आतां ऑलरेडी रेडी केल्या आनी आमी काल स्वता सीएमाची सिग्नेचरी घेतल्या तेजेर आनी स्वता सीएमान एका फॉर्माचेर आमचे काल फोटवाचेर तेजे एम्बुलन्स सायन घातला ती आहा पळय ती स्वता सीएमान काल सायन घातल्या आमचे मदीं आहा थोडे प्रोसिजर तेन्ना तुमकां खबर आसा आमी कितें करया सतीश शिवानंद खंय तरी म्हाका दिसता हे म्हजें घर म्हजो आवाज गोवा एसोसिएशन 2025 कन्व्हेनर म्हणून म्हाका खंय तरी प्रपोज करता तुमकां सगळ्यांक हांगा बशिल्ल्या मेंबरांक मान्य आसा की हांवें कन्व्हेनर जावचो म्हणून सो म्हाका दिसता मेजॉरिटी परमाणे कन्व्हेनर म्हणून म्हाका अपॉइंट केल्लो आसा हांव चडांत चड तुमकां देव बरें करून म्हणटा जेन्ना कन्व्हेनर जाल्या उपरांत फुडली जी आमची वाटचाल आसतली तेन्ना केन्ना मिटींगी घेवच्यो पडटल्यो वा केन्ना खंय तरी कोर्टान वचून कोर्टाचे दरवाजे खटखटावपाक जर म्हाका वयचो पडलो जाल्यार हांव स्वता वचोंक शकता एडवोकेटाक घेवन आतां हितून इतलेंच की कसलो भंय ना पयले सुवातेर तुमकां हांव सांगूंक सोदतां की मेंटेलिटी फाल्यां थोडे आसतले हांव तें सांगिना ही तुमी कितें जातलें ही तुमी आनी अशें कांयच घेवपाची गरज ना हितून तुमकां कांय कोणान तुमची सायन घेतली म्हणजे खाली संघटना तयार करपाक तुमी सिग्नेचर घेतलेले आसा तितून कसलोच भंय ना स्वता हांव म्हाजें घर तितूनच आसा हांवें फायल केल्ली आसा आनी हांव जेन्ना सगळो फुडाकार घेता म्हाकाय बायल भुरगीं आसा म्हाकाय संवसार आसा सो हितून चिंता करपाची गरज ना तुमच्या खातीर कित्याक आमकां कोण तरी भेटणें आनी आमी स्वता जेन्ना सरकार आमकां येदी व्हडली योजना हाडटा 40-50 वर्सां जालीं अशेंच आमी घराचे पेपर ना एक आसा हें मेळना कितें बांदून गेलो जाल्यार बांदून मेळना पंचायतीचें लायसन मेळना कोण तरी संस्थेक जावा ते तुका भेटणयतात अशें जावचें न्हू कारणा खातीर जे कोण पळय वता आतां 17 तारखेर दिवाडो 17 तारखेर जे पळय पेटिशन फायल केलां जे 7 कुंडी जातींनी जे गोवा एसोसिएशन कुंडी जातींनी 7 जाणांनी पळय कोर्टान गेल्यात सरकाराक 17 तारखेर डेट पडलेली आसा 17 तारखेर सरकारान जाप दिवंक जाय आतां जर घडली जाल्यार स्वता चीफ मिनिस्टर आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सरकाराचे मेन जे स्कीम हाडपी तेणी स्वता ह्या म्हाज्या फोटवाचेर सायन मारलेली आसा हांव सांगूंक सोदतां की प्रत्यक्षीत अश्यो सायन मारून अशी फायल जाल्या उपरांत ही फायल बार्देश कसाईन वस्तोड्या आनी वेगळे म्हाका दिसता बार्देशांतूय आमी उलो मारतलो बार्देशांतले येयले आसतले कदाचित पळोवपाचें आसा तुमी जे आयज जमिल्ले आसा तुमचे पयले सुवातेर
हांव एक थोडक्यान सकाळीच आमी एक मॅसेजी घातलेल्यो ग्रुपांनी आनी ग्रुपांनी मॅसेजी घालून जर हांवें इतली संख्या दिसता जाल्यार म्हाका तर दिसना हे म्हजें घर स्कीम आमची म्हज्या घराची स्कीम खरीच चालीक लागतली अशें म्हाका पयलींच वाटें दिसता। आयज तुमकां एक खंय तरी उलो मारलो आनी तुमी हांगा जमल्या जाल्यार तुमी म्हणटले अचानक आनी कितें जालां की सरकारान खंय तरी ऑलरेडी योजना हाडल्या म्हजें घर। आतां म्हज्या घरान 5 भशेन योजना आसा। एक आसा ती पयली सुवातेर भुमनिधर जे लँड आसा पळय तेजी योजना, दुसरी गजाल आसा 20 प्रोग्राम जागेन जी घरापणी बांदिल्ली आसा ती योजना, मागीर कोणाचे जर प्रायवेटाच्या भाटकारांक प्रायवेट लँड जेचें घर आसा ती योजना आनी वेगळ्यो 2 योजना अशें करून सरकारान म्हजें घर एक नांव दिलां आनी तितून ह्यो 5 तरेच्यो क्रायटेरिया घालून तेंच्यांनी ती स्कीम हाडलेली आसा। आतां आयज हांगा जमल्या कित्याक जमल्या जाल्यार एक विशया खातीर आमी पळयलें की 2025 म्हजें घर गेल्या एसेंब्लीन ह्या सरकारान जेन्ना सीएम मुख्यमंत्र्यान जेन्ना ही स्कीम लॉन्च केली जेका खंय तरी आवाज ओपोज आवाज जालो पूण तरी आसतना मेजॉरिटी कन्सेंट पासून मेळ्ळें गव्हर्नराचे आनी गव्हर्नराचे कन्सेंट मेळ्ळे उपरांत ही स्किमीची नोटिफिकेशन भायर सरलें, गॅझेटाचेर येयलें आनी ती फॉर्मां बसून येवन आयज जी पळय तुमकां दिसता आमचो मुख्यमंत्री ह्या सरकाराचो मुख्यमंत्री जो वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघांनी वचून ह्या योजनांचे बद्दल आपली म्हायती दिता, प्रत्यक्षीत फॉर्मां वाडटा आनी हे कोणा खातीर करता जाल्यार गोंयचो सरकार फक्त करता जाल्यार तो प्रत्येक गरीब घरा जी कोणाची बांदलेली आसा ती मागीर भाटकाराच्या जागेन आसूं, ती मागीर संस्थेच्या जागेन आसूं, ती मागीर 20 प्रोग्रामाच्या जागेन आसूं, ही सगळी जी घरां कायदेशीर जावची आनी म्हजें घर म्हणजे म्हाका डॉक्युमेंट जावचो म्हणजे तो नेवो जागो दिना, सरकार हो नेवो जागो दिना। जे घर म्हणजे 40, 50, 70 वर्सांचें बांदिल्लें आसा जेका खंयचोच एकूच मिनटां जेका खंयचोच एक डॉक्युमेंट ना, जेका खंय तरी आपले घराचो एक पेपर ना, हो पेपर सरकार खंय तरी तुजो करून दितलो कारण कितें जाल्यार फाटल्या दिसांनी हे पयलीं आमी आयकताले की कोण तरी खंयच्या कोर्टान वयतालो, कोण तरी ऑनरेबल हायकोर्टान वचून अशे निवाडे येताले आनी संकटां येतालीं, खंय तरी भयभीत जाताले, खंय तरी लोकांचेर दिसताले आनी आतां ल्हान भुरग्यांक पडलेलें ना पूण प्रत्यक्षीत जेचो आवय बापूय आसा जेचेर एक संकट उबें जातालें की कितें आमचें घर मोडटलें रे, कोणी पंच मेंबराक विचारताले, कोणी आपल्या लिडराक विचारताले, कोणी आनी कोणाक विचारताले आनी ह्यो चालूच आसले। पण आयज जेन्ना अशे फाटल्या दिसांनी ऑनरेबल हायकोर्टान आमच्या बॉम्बे हायकोर्टान जेन्ना अशे निवाडे येयले 2024 ते निवाडो हो खंय तरी भयानक आसलो, भयभीत जावपाचोच आसलो आनी तो निवाड्या प्रमाणे सरकाराची खंय तरी एक प्रेशर येयलो की ही घरां खरेंच आतां काडची पडटली, ती रस्त्या वयली मागीर आसूं, ती मागीर कुमनीतलीं आसूं, ती मागीर खंयचे संस्थेची आसूं, 20 प्रोग्रामान जर सारकें ना जाल्यार ती काडची पडटली अशें जाल्यार हे सगळें आसतना तुमी हाडल्यात लोकांक कित्याक, तुमी कित्याक म्हणून आपयला हो विशय आसा जाल्यार ह्या विशयाक हांव आतां फुडें तुमकां सांगता आसतना इतलेंच सांगूंक सोदतां ह्यो फायली जेन्ना आतां चालीक लागतल्यो, ही योजना जेन्ना चालीक लागतली, ही योजना चालीक लागता आसतना खंय तरी आतां एक कोण तरी गोंयची गोवा एसोसिएशन कोमनीदाद जी संस्था म्हणजे गोंयांत जितल्यो कोमनीदादी आहा पळय तेची प्रत्यक्षीत एक कोमनीदाद अश्यो 7 कोमनीदादी मेळोन हांव तेंची नांवां घेयना, त्यो 7 कोमनीदादी मेळोन बार्देशांतल्यो आनी मागीर सावथांतल्यो तिसवाडींतल्यो म्हणल्यार जाता जाल्यार हे खंय तरी बॉम्बे हायकोर्ट कोर्टान खंय तरी तेंच्यांनी आमच्या ह्या स्किमीचेर म्हजें घर चड करून कोमनी जातीची ती 372 कलम ए म्हणून जे पळय आतां कायदो काडून हे जे फॉर्म हांवें भरला ह्या फॉर्माक विरोध करपाक गेल्या म्हयन्यान तेंच्यांनी खंय तरी पेटिशन फायल केल्लें आसा। तेंच्यांनी सगळ्यांनी संस्थेची ही जागा काडून गरिबांक जागा दिवची न्हू असो तेंच्यांनी कोर्टाच्या दारार मारून सांगलां की ह्या सगळ्या घरांक खंयच्याच परिस्थितीन कायदेशीर करूं नाका। आनी आयज परत एकदां म्हाका तरी दिसता की आमकां सरकारान सांगूंक ना वा आमकां खंयच्या पार्टीन सांगूंक ना वा आमकां खंयच्या लिडरांक सांगूंक ना तुमी वचान हें करात। आयज म्हाका स्वता कळोन येयलें की म्हाका 20-25 वर्सां जालीं ह्या भितरले काही गोश्टी ज्ञान आसल्या कारणान म्हाका दिसलां जेन्ना सरकार आमकां जर गोवा सरकार जेन्ना कायदो हाडटा, सरकार जेन्ना स्कीम हाडून जर चालीक लायता आनी तितून आमकां
बाकीचे जर कोणी जर आमकां आदार करता आणि ही अशी संस्था आणि मदीं कोण तरी आनी आवाज करून जर कोर्टान वयता आनी आमकां भेगणो करता आणि सरकार आमकां जाय तसो आगोवात बसून काडून जर आमच्या खातीर थंय लढटा जाल्यार आमचें कर्तव्य आसता. आमी 40-50 वर्सां जालीं घर बांदून रावता, त्या घरान संसार जालो, त्या घरान सगळें जालें ना. अचानक जर अशें फाल्यां जर निवाडे हायकोर्टाचे येयले, हांव कोर्टान बोटां लागूंक शकना, त्या कोर्टाची प्रतिकार वेगळी आसता. पूण जरी फाल्यां बरें वायट जालें जाल्यार तो कायदो हाडलो बसून कित्याकूच उरपाचो ना. म्हणून जर आमी सरकाराक तेंको दिवंक जाय, आमी सरकाराक खंयचो तरी आमचो सपोर्ट दिवंक जाय आनी सांगूंक जाय आमी त्या घरान रावता, त्या घरान आमी आमकांय आमचें घर कायदेशीर जाल्लें जाय. जी तुमी योजना हाडल्या ती योजना बरी आसा आनी जर अशें कोणी जर आमकां भेगणोवपाक कोर्टान गेले जाल्यार आमी एक खंय तरी म्हणजे संघटना करून एक एसोसिएशन करून आमी सरकाराक पाठिंबा दिवंक जाय. आमी वेगळी पाठिंबा दिवंक जाय की तुमी जेन्ना आमकां घर सारवार आमचें करपाक, घर आमचें कायदेशीर करपाक तुमी जेन्ना पळय असो योजना हाडल्या, त्या योजनाक जरी कोर्टान कोणी गेले जाल्यार आमी तुका गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करतले असो आमी एक आयज थाराव घेवंक जाय. म्हणून जर तुमकां सगल्यांक हांगा तुमची उपस्थिती आमी उलो मारला जाल्यार पयले सुवातेर ही एक आमी नांव दिवपाचें आसलें, तें नांव आमी एक डिसायड केलां आनी तें संघटना एक एसोसिएशन म्हणून जें पळय हे संघटनान नांव दिवंक जाय तें नांव आमी आयज हांगा एक तुमच्या मुखार मांडटात. जर तुमकां पसंत पडटा जाल्यार तें तुमी हात वयर करून हांव म्हणजे हेका आमी नांव दिल्लें आसा हे संघटनाक आनी एसोसिएशनाक म्हजें घर एक स्कीम येयल्ली आसा. म्हणून हांव त्याच जोड पालवान नांव दिता म्हजें घर आनी म्हजो आवाज. सो म्हजें घर आनी म्हजें घर जर कोण म्हणटलो जाल्यार आमी आमचो आवाज आसतलो अशें आमी सरकाराक सांगून दिता. हें नांव सारकें आसा जाल्यार तुमी सगळ्यांनी हात वयर करून. आयज नॅशनल पंचायतीन हॉलान एक ऑर्गनायझेशन म्हणून आमी एक मीटिंग कॉल आउट केल्ली आनी एक खंय तरी संघटना जी आमी एक घडोवपाक आनी तिका नांव दिलें आयज आमी. जाल्यार एक ठराव घेतलो सगळ्या मेंबर जे उपस्थित आसले, जे वेगळे वेगळे भागांसून येयल्ले, ते हळडणे मतदारसंघातले आल्दोना म्हण नाका, उकासाई, बोस्तारा आनी इवन म्हापशेचे अशे एक बार्देशांतल्या लोकांक एक उलो मारलेलो. आनी हेजें एकूच कारण आसलें की खंय तरी आतां ह्या सरकारान जी चालीक लायिल्ली एक म्हजे घराची स्कीम, जे कुमनी जातीन 372 कलम बी ह्या सेक्शना प्रमाणे जी फॉर्मां वांटप जाल्ली आसा, फॉर्मां भरप जाल्ली आसा, हें सगळी प्रतिका करता आसतना एक फक्त मुद्दम करून आमच्या कानार पडटा, आमी जे पळयता आमी आयकता की खंय तरी एक गोवा एसोसिएशन जी संघटना जी कुमनी जातीची वेगळे वेगळे रितींनी आपले खंय तरी पेटिशन फायल करून ऑनरेबल हायकोर्टान ते वचून खंय तरी ह्या स्किमीचेर आढावा हाडूंक सोदता. आनी जर आढावा हाडलो जाल्यार बसून काही गोष्टी जी आयज बरी स्कीम हाडलेली आसा योजना तिजेर खंय तरी ती बंद पडचे न्हू अशें आमकां दिसलें. कित्याक आमी भितर सगळे इलिजिबल आसा. हे सगळे जे आयज उपस्थित आसले तेंचे प्रत्यक्षीत स्वता कुमनी जातीन आल्दोना म्हण नाका, नाशनाला म्हण नाका, म्हाज्या नाशनालान तर जवळ जवळ 300 घरां आसा आनी त्या सगळ्या 300 घरांच्यो ऑलरेडी ह्या योजनाचे खाली आमकां ते खंय तरी फायदो घेवंक मेळटलो. अशें आसतना जर अशी स्किमींग जर कोण ओपोज करता जे मागीर तांकां सरकारान सगळे भशेनी क्रायटेरियन वाट दिल्ली आसा, तांकां तेंची भरपाई म्हणून पयशे बसून तांकां सरकारान दिवपाचें ठरयल्लें आसा ते स्किमीच्या अंडर. पूण विशय जालो कित्याक की सरकार जितना आमकां इतले मुख्यमंत्री आयज ह्या सरकाराचो जर इतलो आमकां पाठिंबा दिता आनी आमी खंय तरी ओग्गी घरा बसून रावंक फावना अशें प्रत्येकाक दिसलें. आमी सगळ्या भितरली चर्चा केली आनी चर्चा केल्या उपरांत आमी एक खंय तरी मुद्दम करून एक संघटना तयार करपाचे विचार केले आनी त्या खातीर आयज आमी म्हजें घर म्हजो आवाज गोवा एसोसिएशन 2025 म्हणून आयज आमची पहिली जेन्ना बैठक जाली ते बैठकीन ठराव बसून घेवन आख्ख्या मेंबरांनी एक आमकां कन्व्हिनर म्हणून म्हाका स्वता अपॉइंट केल्लो आसा. आनी हें सगळें जाता आसतना फुडली प्रतिक्रिया स्टेप बाय स्टेप जरी आमकां उगत पडल्यार ज्या 7 जाणां जे कुमनीदातीचे जे 7 जाण गेल्ले आसा हायकोर्टान जे आमच्या ह्या स्किमीच्या विरुद्ध सरकाराच्या विरुद्ध तेजेर चुकून जर आमकां जाय पडले आनी इंटरव्हेन्शन पेटिशन जाल्यार आमच्या आयज थारावान बसून ते निर्णय जाल्लो आसा की आमी खंय तरी त्या हायकोर्टाच्या दरवाजार आमी खंय तरी खटखटे जाय. फाटी हांगा सीएमओ आयिल्ले म्हाजे घर स्कीम आसा तेंच्यांनी एक्सप्लेनूय केल्ले, तरी आसतना तुमी आयज हांगा स्पेशल मिटींग घेतला कित्या खातीर? सीएम जे येयल्ले ती योजनाचे सगळे आमकां सुटावे कशें कितें ते सांगपाक, ते येयल्ले जी फॉर्मां वाटपाक आनी फॉर्मा बद्दल सगळे सांगपाक तितून तेणेन आपले सगळे सरकाराच्या तर्फे सांगिल्ले आशिल्ले. पूण आतां कितें जालां की आयज 17 आमकां कळोन येयला की 17 तारखेर
ह्या नोव्हेंबराच्या 17 तारखेर हायकोर्टान जे 7 जण जे कोमनी जातीचे जे पेटिशन फायल केल्या पळय तेंचे खंय तरी हियरिंग आसा, त्या हियरिंगाक खंय तरी आमी सरकाराचो जो एडवोकेट आसतलो खंय तरी आमकां ऑन बिहाफ ऑफ आमच्या झगडपाक, पूण आमचें कर्तव्य आसता की सरकाराक खंय तरी सपोर्ट करप. ते सरकाराक सपोर्ट करपा खातीर आयज आमचो फक्त ही बैठक जाल्ली आसा. तशेंच सांगपाचें म्हणल्यार जे 7 जण कोमनी जातीचे एसोसिएशन 7 जण जेन्ना कोर्टान गेल्या, जरी जर अशे आमचे विरोध करतात आणि जर आमच्या ह्या योजनेक जर ते विरोध करतात जाल्यार आमी कोर्टाक दाखोवन दिवंक सोदता की आयज जेन्ना कोमनी जातीन आमकां खंय तरी आमचे कडसून पयशे घेतले तेन्ना जेन्ना आमी घर हाडयले, ह्या आमच्या लोकांनी जेन्ना घर हाडयले तेन्ना तेंच्यांनी आमच्या स्वता रिसिपी दिल्ल्यो आसा, ज्यो आमचे कडेन रिकॉर्डार आहा, जेंच्यांनी वेगळे वेगळे लोकांचे रिसिपी दिवन पयशे घेतलेले आसा. आयज ते आमकां विरोध करूंक शकना. हेज्याय पयलीं 2001 मनोहरभाईन जेन्ना कायदो हाडलेलो 372 कलम A, तेन्ना आमचें नांव जनरल बॉडीक घेवन तेंच्यांनी बसून नांव घालून तेंच्यांनी ऑलरेडी गॅझेटार येयल्लें आसा, ऑफिशियल गॅझेटार येयल्लें आसा. सो जेन्ना हे सगळे ऑलरेडी आमकां कन्सर्न दिल्लें आसा, तरी आसतना आयच्या सरकारान तेंचे कन्सर्न घेवपाक एक वेगळे फॉर्म केल्ले आसात, ते तेंकां आमी दितले आणि ते 30 दिसा भितर जर ते आपले कन्सर्न दिना जाल्यार अल्टिमेटली सरकारान एक खंय तरी नवो एडमिनिस्ट्रेटराचो कायदो काडलेलो आसा की ऑटोमॅटीक ते दिल्ले भशेन जातले.